प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक आमचो विषय आसा उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडो करून पोरवाशान जिविताची यात्रा करूया। मानवतागने ह्या पिलारच्या कॉन्व्हेंटान आसतना एक तरणाटो ताका भेटूक आयलो आनी आपल्या जिवितान कितें घडटालें तें सांगूक लागलो। त्या वेळार ह्या भाग्यवान पाद्रीन त्या तरणाट्याक गोटाय दिवन सगल्यो अडचण्यो उक्त्यो करूंक लायल्यो। ताका सोजमायलो आनी ताका गोटाय दिवन ताचे काळीज मोन शांत केले। तरणाट्याची आपल्या फुडाराविशीं जायतीं स्वप्नां आनी आवडे आसतात। जायते फावटी कांय कारणाक लागून ते आवडे आनी स्वप्नां साकार जावंक पावनात। जायतीं जाणांक नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात। असल्या परिस्थितींनी कांय जाण वायट पावलां मारतात। असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावन परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातळून आपले परिस्थितीक पोरवाशान फुडो करून तांचे पासत मागुया।